गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रान येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गोंयभर मनयलो आझादी का अमृत महोत्सवाच्या निमतान हर घर तिरंगा. गोंय सरकारान मनयली भव्य तिरंगा रॅली. गोंय सरकारान ईशा फाउंडेशना बरोबर कबलात केल्ले एमओयूचे नेम आनी अटी करत जाहीर. एमओयूत आशिल्ल्यो अटी आनी नेमां अनुसार लोकांची मतां आनी सुचोवण्यो मागयात. टीएमसीचो सरकाराचेर फार. ईशान्य आनी लागसारच्या वायव्य अरबी दर्यांत जाला कमी दाबाचो पट्टो. गुजरातांतल्या पोरबंदराच्या 620 किलोमीटर अस्तंतेक जाला केंद्रीत. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आझादी का अमृत महोत्सवाच्या निमतान लोकांक तिरंगो घरा हाडून घराचेर हुबोवपाक भारत सरकारान हर घर तिरंगा ही मोहीम आंखल्या. शेनवारा गोंय सरकारान हो उपक्रम चालीक लावन भव्य तिरंगो रॅली घडोवन हाडली. आझादी का अमृत महोत्सव मनोवपा खातीर पणजे तिरंगो रॅली घडोवन हाडली. ह्या रॅलीक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, कामगार कल्याण मंत्री आंतासियो बाबूश मोन्सेरात, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, उद्देजक श्रीनिवास धेंपो, सदानंद शेट तानावडे आनी गोंयचे पुराय नागरिकांनी हातूंत वांटो घेतलो. पळयात. हांगासर गोंय सरकारान आयोजीत केल्ली, तातूंत वांटे घेवपी गोंय सरकारचे सगळे मंत्री, बाकी उद्योजक, बाकी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष, असंख्य विद्यार्थी, त्यांचे टीचर्स आणि बाकीचे सगळे देशप्रेमी नागरिक या समेस्त सगळ्यांचे खूप खूप आभार मानता. हर घर तिरंगा आणि आझादी का अमृत महोत्सव 11 तारखेच्यान सुरू जाल्लो हो कार्यक्रम गोंयांत वेगवेगळ्या तालुका प्लेसीसचेर प्रत्येक कडेन प्रभात फेरी आसतली, मशाल मिरवणूक आसतली किंवा तिरंगा रॅलीज आसतल्यो. हाज्या व्यतिरिक्त गोंय सरकारान आयोजीत केल्ली वेगवेगळी कॉम्पिटिशन्स खूब व्हडा संख्येत गोंयांतले समेस्त नागरीक वांटो घेयत आसा आनी म्हाका खात्री आसा की हे सगळे कार्यक्रम खूब मोठ्या प्रमाणात यशस्वी जातले. आयज अशाच पद्दतीची रॅली मडगांव हांगासरूय जाल्ली आसा. त्या खातीर उरलेले 14 तारीख आणि 15 तारीख ह्याय 2 दिसाचे कार्यक्रम आनी फुडें वर्सभर जावपी आझादी का महोत्सव ह्या निमित्तान जावपी कार्यक्रम हाकाय बी खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयचे समेस्त नागरीक सहभागी जातले हाची आशा व्यक्त करता. आणि माननीय मोदीजीचे विजन आझादी का अमृत महोत्सव यशस्वी करप आणि आयची ही तरणाटी पिढी जेन्ना आझादी का गोल्डन महोत्सव साजरे करतले तेन्ना ते ह्या देशाचे जबाबदार नागरीक ह्या नात्यान वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आपलो ठसो उमटयतले हाची म्हाका खात्री आसा. माननीय मोदीजीचे स्वप्न नव भारत निर्माण करता आसतना, आत्मनिर्भर भारत निर्माण करता आसतना स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना गोंयांतले सगळे नागरीक राबयतले. आयची जी भुरगीं आसा ती फाल्यांची आमची पिढी आनी तांकां फुडें समज वी नीड टू गेट देम स्ट्रेंथन द रूट्स ऑफ द कंट्री जाल्यार वी नीड टू एन्श्योर दॅट यू इनकल्केट दी सेन्स ऑफ पेट्रियोटिझम इन देम, क्रिएट अ सेन्स ऑफ अवेरनेस जे आमच्या लोकांनी फ्रिडम मेडल आनी जाणट्यांनी जे सॅक्रिफायसीस केल्यार तांकां इंडिपेंडन्स दिला ताच्या खातीर. आनी आयच्या दिसाक तुमकां सगळ्यांक ह्या अवसराचेर वेलकम करता आनी मागीर दोन उतरां सोंपयता. तशेंच आझादी का अमृत महोत्सवाच्या निमतान पणजेच्या रोझरी स्कुलाच्या माणकुल्ल्या भुरग्यांनी लेगीत तिरंगो यात्रा घडोवन हाडली. पळयात. Wishing you all a very happy Independence Day. I'm a proud Indian. We are from the Rosary School.
we are celebrating Independence Day today to tell the children the importance of this Independence Day struggle. How we got freedom from the British with the help of all the freedom fighters who have sacrificed their lives for this country. The children should know and should be aware of all this. Independence Day is very good for today's youth as they have the ability to change the nation. We, the citizens of India, need to celebrate this Independence Day with great pomp and show to show our solidarity to this country. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. येता त्या 15 ऑगस्टाक भारत देश आपलो 75वो स्वातंत्र्य दीस मनयतलो. ह्या निमतान आझादी का अमृत महोत्सव हो कार्यक्रम वेगवेगळ्या वाठारांनी मनयतात. हाचीच संद घेवन फोंडेच्या आडपय वाठारांत रावपी सागर नायक मुळे ह्या तरणाट्यान कावी आर्टाच्या रुपान मातयेंत भारताचो तिरंगो करून कवी कला लोकांमेरेन पावोवपाचो यत्न केलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ताच्या ह्या कलेची तोखणाय केल्या अशें सागरान सांगलें. आयकयात. वर्सभर आतां खंय सेलिब्रेशन जायत आसा न्ही आनी मेन म्हणल्यार कितें जालें ह्याच मदल्या टायमार डिसेंबराच्या टायमार आमचे मन की बात हितून म्हाका आमचे प्रायम मिनिस्टर आसा मोदीजी तेंच्यांनी म्हाका म्हाजे कामाचो उल्लेख केलो. हांव जे कावी आर्ट आमची गोंयची आर्ट आसा तें मरतालें तेका हांवें म्हाज्या कामाच्यान जितें केलें. सो तें तेंच्यांनी तेजो दखल घेवन हें आमकां गोंयाक एक नवी एक कामाक लागून उर्ब तयार केली. सो तें एप्रिसिएशनाक लागून आयज म्हाका दिसता मोदीजीक लागून हांव प्रत्येक घरान पावलें इंडियेन जावं हांव प्रत्येकाच्या लोकांक कळ्ळो की गोवन एक आर्टिस्ट आसा म्हणून कावी कडेन काम करता म्हणून. सो म्हाका अशें दिसलें इन रिटर्न हांवें देशा खातीर कितें तरी मातयेचे थ्रू कितें करपा जाय म्हणून. सो हो आतां जो लँड आर्ट केलो पळय न्ही हांवें स्पेशली आमच्या गांवांत केला. कित्याक हांव आडपय गांवचो आनी आडपय गांवच्यान कलाकार म्हणून सगळ्या फामाद चलो. आतां आडपय गांव कितें तो कळपा जाय न्ही म्हणून हो मुद्दम आडपय केला. आतां तेजो ड्रोन शूट आसतलो मागीर आनी तेजेर दिसतलें की चित्र हें गांवांत कशें आसा आनी गांव कसो आसा पळय न्ही हो दिसतलो. सो मोदीजीकय कळटलें की आमी आर्टिस्ट आसा पळय गोंयचे ते फक्त चित्रांचेर न्ही मातयेचेर तितकोच मोग करता. एक आर्टिस्ट आसा जो लोकांच्या लक्षान येयलो. अशे अनेक आर्टिस्ट आसा तातूंतलो लक्षान येवपी म्हणजे आमचो सागर नायक मुळे. जाणें कावी आर्ट ही जुने आमच्या देवळांचेर केन्ना कावी आर्ट पळोवपाक मेळटाली. जी आर्ट जी कला जी आसा ही मरपाक पावली. काही देवस्थानांनी सुद्दां कावी आर्ट आसले तेजेर आतां ऑयल बाउंड डिस्टेंबर मारलो. म्हणून जुनी जी कला आसा पारंपारीक ही कला नश्ट जाताली. पण आमच्या आडपयचो कलाकार सागर नायक मुळे हाणें तातूंत लक्ष घातलें. खरेंच अभिनंदन. कारण जी आर्ट एका टायमार गवंडी काम करपी कलाकार करताले खुबश्या देवळांचेर आमकां पळोवंक मेळटाली. जुनी देवळां आसा म्हणजे तुमी पैंगीण समजा परशुराम देवळान पळोवपाक गेल्यार थंय ती पळोवंक मेळटा. कारापरा तुमी शांतादुर्गेच्या देवळान रामदेवाच्या देवळान तेंची थंय आर्ट आसा. पण आतां आर्टाचेर आतां पेंट येयला. पण ही जुनी आर्ट जी आसा ती आतां मरूच पावल्या अशें म्हणपाक हरकत ना. आमचे सागर नायक मुळे हाणें लक्ष दिवन जणू काही ती मरपाक पावल्ली कला परतून जिती करपा खातीर प्रयत्न केला. खुबश्या स्कुलांनी वचून तेणें भुरग्यांक ही कला शिकयल्ली आसा. आमच्या स्कुलांत तो येवपाचे आसात. ऑनलायन कर भरतना लोकांक भरपूर अडचणी येतात. ऑनलायन कर प्रणाली सुटसुटीत जावची ह्या खातीर आमच्यो सुचोवण्यो कर खात्या मुखार दवरतले. तशेंच GST प्रक्रिया सोपी जावची म्हूण ही संघटना वेगवेगळे उपक्रम हातांत घेतात. ऑल गोवा टॅक्स प्रॅक्टिशनर असोसिएशनान सांगलां. GSTचे स्क्रुटिनी आनी ऑडिट तशेंच GSTत हालींच केल्ली दुरुस्तीचेर ऑल गोवा टॅक्स प्रॅक्टिशनर्सांनी ज्ञान सत्र आयोजीत केल्लें. कंपनी सेक्रेटरी KK अग्रवाल हांणी हाचेर म्हायती दिवन ह्या विशयांचेर उजवाड घातलो.
त्या उपरांत खुले सत्र जाले आनी संघटनेच्या वार्षिक आमसभे उपरांत कार्यावळीची सांगता जाली. और ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम गोवा के सर्कुलर को देखना पड़ेगा या नोटिफिकेशन को देखना पड़ेगा या ऑर्डर को देखना पड़ेगा किसको ऑथराइज किया गया है. ऑडिट विंग अलग है जिसका ऑल इंडिया जुरिसडिक्शन है, एनफोर्समेंट विंग अलग है जहाँ से अक्षय जी आते हैं वहाँ ऑल इंडिया जुरिसडिक्शन है. इसीलिए लोग इनसे डरते ज्यादा हैं. सेक्शन 61 द प्रॉपर ऑफिसर मे स्क्रूटनाइज द रिटर्न. कौन स्क्रूटनाइज कर सकता है? प्रॉपर ऑफिसर. यहाँ गोवा में प्रॉपर ऑफिसर स्टेट वाला कौन है? एक आपका स्टेट टैक्स ऑफिसर और दूसरा असिस्टेंट कमिश्नर है ना, असिस्टेंट टैक्स ऑफिसर है. सेंटर में कौन है? सुपरिटेंडेंट. सेंटर में कौन है? सुपरिटेंडेंट. फर्क है ना. अब 56 सब रूल 18 पढ़ रहे हैं तो कहीं भी प्रॉपर ऑफिसर का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर? क्या लिखा हुआ है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन. यहां लिखा हुआ है ऐसा कि एवरी प्रॉपर ऑफिसर कैन डिमांड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लिखा हुआ है. ये तो सेक्शन 65 में लिखा हुआ है ना ऑडिट के वक्त. शैल ऑन डिमांड कहां? उसके ऑफिस में या मेरे यहां कोई आएगा उसके लिए? किसके लिए ये? तो 56 सब रूल 18 बेसिकली ये कह रहा है कि अगर आपको ऑडिट डिपार्टमेंट से कोई आया था तो उनको ऑन डिमांड प्रोड्यूस करना है. सेक्शन 67(1) या सेक्शन 67(2) का कोई नोटिस आता है उनको ऑन डिमांड ये बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस करना है. जनरल इंक्वायरी के लिए नहीं है ये. आमचे सगळे मेंबर्स एकत्र येऊन सगळ्यांक इन्फॉर्मेटिव्ह नॉलेज मेळची ऑन GST आणि बाकीच्या सगळ्या टॉपिक्साचेर म्हणून आम्ही आज सकाळच्या सेशनात 2 सेशन्स कंपनी सेक्रेटरी के अग्रवाल फ्रॉम रांची हेचे 2 सेशन्स दवरल्या नॉलेज सेशन्स. हे केला आमी आमचे जे मेंबर्स आसा तेंचे अपग्रेडेशन जावचे, तेंचे क्वॉलिटीज वाडच्यो आणि समाजान जे आमी सर्विसीस दिता एक बऱ्या पद्दतीन आणि क्वॉलिटेटीव वे पावच्यो म्हणून आमी सकाळी 2 सेशन्स आमी आयोजीत केली. आमच्या ह्या सेशनात आमचे जुने जाणटे असे प्रॅक्टिशनर्स जे काम करपी तेंच्या बरोबर बऱ्याच संख्येन नवीन धाकटे म्हणजे ज्युनियर्स जे आमी म्हणटा ते जॉईन जाल्यात. हे पळोवन खूप आनंद जाता. आमी गेली 4-5 वर्सां हे शिकपाकच गेली आणि मे बी अनदर 4-5 वर्सां आमकां हे सगळे जाग्यार घालपाक वयतले. चॅलेंजीस मेन जे आसा ती अशें दिसता की जे कॉम्प्लायन्सीस म्हणटा म्हणजे जे आमी रिटर्न फायलींग आसता किंवा हे वेगवेगळी ती कामां आसता ती खूब रिपिटेटीव आणि मातशी लोकांक अशें दिसता की टेक्नॉलॉजी बेस आसल्याक लागून मातशे डिफिकल्ट वयतात. अशें आमी म्हणूं शकना की गव्हर्मेंट कितें करता तें चूक किंवा अशें हो विशय ना. पण समहाव खंय तरी आमकां मे बी सदांच नॅटवर्काचे इश्यूज आसता किंवा हे बारीक सारीक इश्यू असतात ते म्हाका दिसता ल्हव सॉर्ट आउट जातले आणि तेच्या दृश्टीनूच आमचे हे प्रयत्न आसात की आमी आमचे जे इश्यूज आसा ते डिपार्टमेंटा कडेन कळोवचे आणि डिपार्टमेंटान आमच्या कडल्यान कितें अपेक्षा आसात त्यो सांगच्यो आणि म्हणूनच आमी अशे वेगवेगळे प्रयोग किंवा कार्यक्रम करतात. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 23 ऑगस्टाक गोंय सरकारान ईशा फावंडेशना कडेन स्वाक्षरी करपाक आशिल्ल्या MOUचे नेम आनी अटी जाहीर करचे अशी मागणी TMCन केल्या. तशेंच सरकार सबका साथ सबका विकासाच्यो व्हड व्हड घोशणा दितात. त्याच सरकारान सबका विश्वासाचो लेगीत आस्पाव करचो अशें TMCन मागलां. ते भायर लोकांत विश्वासात घेवन आनी MOUत आशिल्ल्यो अटी आनी नेमा अनुसार लोकांची मतां आनी सुचोवण्यो मागयात अशें सांगून TMCचो म्हणयारो ट्रॉजन डिमेलोन सरकाराचेर फोग पेटयल्यात. आयकयात. The Chief Minister of Goa has announced that he is going to sign an MOU with the Isha Outreach or Isha Foundation that will help Goa's agriculture, whether organic, natural, and to preserve and protect the coastline of Goa. Now, TMC demands that the terms and conditions of the MOU should be made public, that public should be asked for their opinions because it will be their fields, it will be they who will have to work, especially in the agriculture sector. And the coastline, what are the things that they are going to do to preserve it, or it is going to be further destroyed?
Therefore, if transparency this government is talking, the chief minister is talking, they should make these terms and conditions open for suggestions and opinions. They shout from the two rooftops saying that sabka saath, sabka vikas. They should include sabka viswas. Take everybody into confidence and make it transparent. The chief minister appeals to people to come and participate in large numbers. I would like to remind the chief minister, participation is an interaction from both sides. Is there going to be allowed a question answer session, or it will be a sermonizing on one side of the likely benefits that this MOU will get or this organization will bring for us? It is our demand that the government makes this clear so that opinions, suggestions be taken, and then the government can of course finally decide. Another surprising thing is agriculture being involved. The agriculture minister does not figure in the list of dignitaries announced that would be present for the MOU. The chief minister has to clarify on this. चवथीचो बाजार आयोजीत करपा खातीर कुंकळे नगरपालिका, PWD, KTC आनी उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्या वांगडा IDCचो MD ऑलेन्सियो फुर्तादोन कुंकळे KTC बस स्टँड पार्किंग वाठाराची पळोवणी केली. चवथीक गरजेच्यो आशिल्ल्यो वस्तू विकपाची इच्छा आशिल्ल्या सगळ्या लोकांक हो बाजार उक्तो आसतलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या हस्तुकी ह्या बाजाराचे उक्तावण 20 ऑगस्टाक जातलें. हो बाजार 28 ऑगस्ट मेरेन लोकां खातीर उक्तो आसतलो. पळयात. आज तुम्ही पळयतात जी चवथीची तयारी आसा ही जवळ कंप्लीट जाय तेले कडेन आसा. लोक चवथीची तयारीक लागले कडेन आसात. ह्या धर्तेचेर आज गोवा सरकारान एक उपक्रम दवरले कडेन आसा आनी तो म्हणले जाल्यार हांगा हो जो जागा आसा कदंबा कॉर्पोरेशनाचा ह्या जाग्याचेर एक माटोळी बाजार आनी एक जी आमी जी खावपाची जी आयटम आसात जे चवथी लागतात, नेवरी म्हणात या लाडू म्हणात, जे वस्तू जे लागता ती हांगा व्हडलो बाजार करपाची आसा आनी तेजेच ह्या बाजाराच्या निमतान हांगा इन्स्पेक्शन जाले कडेन आसा. ह्या इन्स्पेक्शनाक जो MD आसा तुगेलो वेलान्सियो फुर्तादो IDCचो MD अलॉंग विथ फायर ब्रिगेड, PWD, म्युनिसिपालिटी हे सगळे ऑथॉरिटी जी आसा ही ऑथॉरिटी आज हांगा कुंकळे कदंबा जो बस स्टँड आसा तेंची तूं पावले कडेन आसात आनी तेणी इन्स्पेक्शन केले कडेन आसा. हांगा हे जे सेवा हांगा जातली ही सगळी लोकांक बऱ्या पडटली. कित्याक चड करून जे लोक रस्त्यार बसतात या कितें घेवन आनी खंय मार्केटां वतात तांकां हांगा एक बरें मार्केट मेळटलें आनी ह्या मार्केटाचेर तेणी आपले पोट भरपाचो वेवसाय करपाक मेळटलो. हे मार्केट जें आसा हें 20 तारखेर चालू जातलें तें 28 तारीख म्हणल्यार चालू उरतलें आनी एका इनॉग्रेशनाक CMूय येवपाचो आसा अशें आज तेणी सांगले कडेन आसा. आनी हो CMाचो एक बरी इनिशिएट आसा की कुंकळेच्या लोकांक बरोबरच केपेची जे लोक आसात इवन बाळ्ळी, मोरपिल्ला, दाब्या, दुसरे खड्ड्यां हे जे बारश्यां हे जे लोक आसात हे लोक हांगा येवन आपले जे सामान कितें करतात तें हांगा तांकां दिवपाक मेळटलें. हांगा बरो व्हडलो माटोव जातलो. हितूंक बरी बरी सेवा आसतली दिवपाची. ती सेवाय हांगा केले कडेन आसा. हितून भितर लायट, उदक हे सगळे आसतले. आनीक सांगपाची गजाल म्हळ्यार एक की ही जी हांगा स्टॉल घालतली हांकां खंयची म्युनिसिपालिटीचो कर म्हूण तो लागपा ना या टोल लागपा ना कांय ना. म्हणटा हेजे फायदो जो आसा हो लोकांनी घेवचो म्हूण मागतात. गोवा 360 खातीर कुंकळे साकून रमेश नायक रावत. येता त्या झिम्बाब्वे टुरा खातीर राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीचो अध्यक्ष VVS लक्ष्मणाची भारताच्या पंगडाचो मुख्य प्रशिक्षण म्हणून निवड जाल्या. झिम्बाब्वे सिरीज आनी 27 ऑगस्ट सावन दुबय सुरू जावपी एशिया कप मदीं कमी वेळ आशिल्ल्या कारणान लक्ष्मणाक हंगामी प्रशिक्षण म्हूण नियुक्त केला. BCCIचो सचिव जय शहान माहिती दिल्या. राहुल द्रविड विसव घेवचो ना. झिम्बाब्वे वन डे सत्र 22 ऑगस्टाक सोंपता आनी राहुलाक भारताच्या पंगडा सयत 23वेर एशिया कपा खातीर दुबय पावपाक जाय. दोनय मॅची मदीं कमी वेळ आशिल्ल्या कारणान VVS लक्ष्मण हांकां झिम्बाब्वे आड 3 मॅच ODI सत्राची जबाबदारी दिल्या. शहान सांगले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
ईशान्य आनी लागसारच्या वायव्य अरबी दर्यांत तयार जाल्लो कमी दाबाचो पट्टो फाटल्या 6 वरांत 13 किलोमिटराच्या वेगान अस्तंते वटेन वचून आयज सकाळीं गुजरातांतल्या अस्तंते नेतृत्वाक सुमार 540 किलोमिटराच्या आनी गुजरातांतल्या पोरबंदराच्या अस्तंतेक 620 किलोमीटर केंद्रांत जाला. कांय काळात हो कमी दाबाचो पट्टो अस्तंते वटेन वचून मागीर वायव्येक वचून फुडल्या 12 वरां भितर दुबळो जावपाची चड शक्यताय आसा. उपरांत हो उण्या दाबाचो पट्टो उत्तर ईशान्येक परतून घुंवन ल्हव ल्हव आनीक दुबळो जावपाची शक्यताय आसा. शिटकावणी 13 ऑगस्टाक सकाळीं 9 ते 14 ऑगस्टाक रातच्या 11:30 गोंयचे दर्यादेगेर वेंगुर्ला ते वास्को हांचे मदीं 3.5 ते 4.4 मिटरां मेरेन उंच लारा येवपाचो अदमास आसा. कर्नाटक मंगळूर सावन कर्नाटक दर्यादेगेच्या कारवार मेरेन दर्यादेगेर 3.5 ते 4.3 मिटर उंचायेचेर उंच लारां येतलीं. गुजरात जको ते गुजरात दर्यादेगेच्या दीव हेड मेरेन दर्यादेगेर 3.5 ते 6.5 मिटर उंचायेचेर लारांचो अदमास आसा. महाराष्ट्र दर्यादेगेवेल्या मालवण ते वसई मेरेन 3.5 ते 5.0 मिटरांच्या आवाठांत उंच लारां येतलीं. नुस्तेकारांक शिटकावणी नुस्तेकारांक उत्तर आनी मध्य अरबी दर्यांत आनी गुजरातच्या लागसार न वचपाची शिटकावणी दिल्या. महाराष्ट्र दर्यादेगेर आयज 13 आनी 14 ऑगस्टाक नुस्तेकारांक शिटकावणी. वाऱ्याची शिटकावणी 45 ते 55 आनी 65 किलोमिटराच्या वेगान वायव्य आनी ईशान दिशेन 13 ऑगस्टाक वारें व्हांवपाची शक्यताय. 13 ऑगस्टाक 40 ते 50 किलोमिटराच्या वेगान गुजरात आनी महाराष्ट्र दर्यादेगेर वाठारांत वारें घोळपाची शक्यताय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.